दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ झाली. नमान मोरी एक कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन जाव. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या बावरत्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आणि आलतारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमेस तिराद्या पासत भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आणि बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्गान दिता अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आस पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मना
म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बोक्षी म्हजी सोमेस्त पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्या बोक्षी. मोरी एक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता,
ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामचीका ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकोळ तामचीका. आता आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पिलिपाक नातानाएल मेळ्ळो आनी पिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जशे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नजरेतसो जेजू तो जुजेचो पूत. नातानाएलान जाप दिली, नजरेतसो थंय तावन कितें बरें येत? पिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणा चडशी येतल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक कोरो इस्रायेलकार. हाचे थंय कसलेंच कापट ना. नातानाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानाएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हणलें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्ती घडितां तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देंवलेले तुमी देखतेल्यात. देवाचें उतार हें. आयचे सुवार्तेंत आमी बार्तोलोमेवाच्या आपोवण्या विशयांत आयकता. पिलीप जेजू विशयांत ताका सांगता तरी ताचे चिंताप जेजू विशयांत नकारात्मक. नजरेता तावन कितें बरेंपण येत? बार्तोलोमेवा विशयांत जेजूचें चिंताप धनात्मक. पळया एक कोरो इस्रायेलकार. हाचे थंय कसलेंच कापट ना. नातानाएल जेजू मेस्त्री आनी देवाचो पूत म्हूण मानून घेता. हेरा विशयांत बरें आमी चिंतल्यार आनी उलयल्यार मनशा जिणेंत बदलावन खंडीत साध्य जाता. जेजू आमकां एक मार्गदर्श. जेजून बरें चिंतलें तो बरें करीत गेलो. पिलीप आपणाक जाल्लो जेजूचो अणभव नातानाएलागीं वांटून घेता आनी ताका जेजू सरशीं हाडून येता. आधुनीक संवसारांत साबारांक जेजूची वळख ना. उतरान आनी करण्यांनी ताची वळख दिवची आमचें ताच्या पाटलावदाराचें मिसांव. नातानाएल एक खडक व्यक्ती. आसलें आसा तशें सांगचो सीदा मनीस. देवाचे उतार विवरून शिकोवन दितल्या मुखेल्यांक मानसो कोरो इस्रायेलकार. नियमशास्त्र आनी प्रवाद्याच्या उतरांक पाळो दिवन मेस्सियाची वाट पळोवन आसलो देव बिरांतीचो जुदेव. पिलिपान आमकां मेस्सिया मेळ्ळो म्हणटना पातयेवंक फाटीं सरलो तरी ये आनी पळय म्हूण आपयतना ताच्या उतराक पाळो दिवन जेजूक मेळोवंक गेल्लो उक्त्या स्वभावाचो व्यक्ती. अशें मेस्सियाक सोडवंदाराक देवाच्या पुताक पळोवंक आनी ताचो शिस जावचे भाग ताका फावो जालें. उक्त्या मनोभावाच्यांक, निश्कपट्यांक आनी हेरांक मनान लेखतल्यांक देव विविध रितीन पळोवंक मेळटा आनी तांचे अत्रेक संपूर्ण करता. बाळोक जेजूक नोवेनाचें मागणें. मोगाळा जेजू, तूं सासणीक देवाचो शब्द मनीस जालोय आनी आमचे गतींत जियेलोय. संवसारांत आसतना मनशांचो तूं इश्ट जालोय.
सर्व तराच्या गरजांनी मनशांक तूं पावलोय. पिडा गुण करून तुका वैज म्हणलें नांव फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो तूं मेस्त्री म्हूण नांव हाडलोय. आतां तूं आमचो आनी देवा मदलो मध्यस्थ जावन बापाच्या उजव्याक आमचे पासत विनंती करून आमच्या गरजांनी पावताय. तर व्हडा पातयेणेन आमी तुजे सरशी येता. आमच्यो गरजो उचारून सांगता. तुजी कुशी वय जाल्यार आमी मागल्ले उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आतां आमी समेस्त आमच्यो गरजो उसारया. ये भाग्यवंत जेजू बाळका, आमा मनशां सांगाता जियोन वावरून आनी मरोन आमचे कश्ट संकश्ट तुवें भोगलाय आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता. तूं आमकां सर्व बेसांवांनी बर आनी तुका पातयेणेन उरो मारल्या सर्वांक दयेन आयक. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान केल्ल्या उपकारांक आमी आतां अर्घा दिवया. बोव उदार बाळोक जेजू, दिंब्यांनी सरपडोन आमी तुका अर्घा दिता. तुवें आमचेर वतल्ल्या बेसांवा खातीर तुजी काकुळत सदांच वर्णितल्या. तुमचो आमचो सोमी आनी धनी म्हूण पासारतल्या. तुजी बाळपणाची मजत सगळ्या मनशा कुळाचें वाडोवन दी आनी सर्व तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक. आमेन. सांब बार्तलोमेवाच्या पेस्ताक मागणे. सरस्परा देवा, जेजून बार्तलोमेवाक पळोवन म्हळें, पळया एक कोरो इस्रायेलकार. हाचे तें कसलेंच कापट ना. तुज्या धर्मदुता भाग्यवंत बार्तलोमेवान व्हडा भावार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणये वरवीं सगळो अक्रिस्त लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक फावो म्हूण आमी मागता. आमेन. किर्तन 91. देव राखणदार. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सरस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवरतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतेले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000.
तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सरस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबा सरशीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुताक ताणें आज्ञान दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवांचेर आनी सोरपाचेर तूं चलतलोय. तरून शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवरतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब आवक दिवन ताका ददोशी करतां. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतां. या सकाळीच्या मागण्या वेळी आमचे संगी सांगाता मेळिल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयण्यां खातीर आमी आतां विशेष रितीन मागया. आयच्या दिसा सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादां तांचेर देंवोवन दीत आनी तशेंच तांच्या कुटुंबांत वर्त शांती समाधान थंयसर राज करून दी म्हूण सर्व आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 24 तारीख सांब बार्तलोमेव आपोस्तल आनी रक्तसाक्षी. बार्तलोमेव शब्दाचो अर्थ तोल्मेय वा तालमयाचो पूत. हाका सामान्य जावन फिलिपान सोम्याक वळख करून दितना कपट नातल्लो इस्रायेलीत म्हूण उल्लेख केल्लो. नातानायेलच म्हूण वळखतात. ह्या आपोस्तला विशांत विशेष कांय कळीत ना तरी तो गालिलियाच्या काना शहरांतलो म्हूण पातयेतात. राबी तूं देवाचो पूत इस्रायेलीचो राय म्हणल्या उतरांनी सोम्याक हेरांच्याकी पयले वळखल्ली कीर्त ताका फावो जाता. अरेबियांत ताणें भावार्थ प्रगटलो. थोड्या संप्रदाया प्रकार आर्मेनियांत पयले ताच्या आंगाची कात वण काण उपरांत तकली कापोवन माडतीर मारलो. आरिजिनाचो शिक्षक पांतेनूस मिशनरी जावन दुसऱ्या शेतमानांत भारताक आयिल्ल्या वेळार ताच्याकी पयलें बार्तलोमेव भारताक आयिल्लो. ताणें हेब्रेव भाशेंतलो मातेवाचो वांजेल दिल्लो. भारताच्या पवित्र सभेन दिरव्या परी सांबाळलो म्हूण पांतेनुसान सांगलें. 1000 वर्सां तावन बार्तेलोमेवाचो रेलिको रोमाच्या टैबरांतल्या बार्तेलोमेवाच्या इगर्जेंत सांबाळून दवरल्यात. ताका गारो करतल्याचो, चांबड्याच्या कामेल्याचो आनी कसाईगाराचो पात्रोन म्हूण मानून घेतला आनी अपस्मार पिडे वेळा ताची ससाई मागतात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. जुवांव. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. एक सुरो हांव न्हय
सोमी आसा मोजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी सोम्याचो उजवो हात मोजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना सोम्याचो उजवो हात मोजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गास्तुती गावोंक खंडीत म्हाका तांचे ना सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गास्तुती गावोंक खंडीत म्हाका तांचे ना जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.